पयलीं म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां एक कालूच जावंक ना फ्रॉम डे वन आमची चालू आसा की म्युनिसिपालिटीन कावन्सील डिसिजन आसलेलें की गोबी मंचुरियन स्टॉल्स आहा ते बंद करपाचे म्हणून ते चालू करपाचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी. सो ही कालच्यान अशी स्टार्ट जावंक ना. काल फक्त तो इशू एक म्हणजे मिडियावाले आसलेले म्हणून ते लोकांच्या फुड्यान येयला पण एक्चुली फ्रॉम डे वन ते चालू आसलेले आमचे बंद करपाचे. काल मातशें ते आमी सारके सिरियसली एक हे करून इम्प्लिमेंटेशन करून फुडें व्हेल्लें. एक स्टेप आनी एक फर्दर केलें त्या हितून. कित्याक पयलीं जे 3 दीस आसलेले ते आमी सांगून इवन एक्शन सुद्दां घेतलेली तरी सुद्दां बंद करनासलेले. आनी इवन हे देवस्थान कमिटीक सुद्दां आमी कन्वे केल्लेले की गोबी मंचुरियन स्टॉल आहा ते बंद आसतले म्हणून तांकां आमी अलाव करचे ना म्हणून. तरी सुद्दां आसतना लोकांनी थंयसर घातले इवन तांकां इतलें सांगूनय तर खंयसर तरी मागीर बरें दिसना. कित्याक आमचेच लोक ते तेंचेरूच एक्शन घेवपाक आमकां खंयच्या खंयच दिसता. पण कितें करतात एज पर रेजोल्युशन आमकां वयचें पडटा आनी सीओन तेच्या ऑर्डरीचेर आमी ते सगळें बंद केल्लेले आहा रेजोल्युशना प्रमाणे. सपोर्ट केल्लो म्हणजे ते फिल्डान नासलेले आमी जेन्ना करतना पण तांकां ऑलरेडी तेंच्या चेअरमॅनाक कन्वे केल्लेले कित्याक ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कावन्सील आनी ताकाय खबर आसलेलें की कितें डिसिजन जालां त्या कावन्सिलान. ओके. आनी आयज आमकां कळोन येयला की ते काल जी कारवाई जाल्ली पळय ते तेंचे आयटम बी हे केल्ले ते एक स्टॉलाच्या फाटल्यान डंप केल्ले आसा. म्युनिसिपालिटीन थंयच्यान काडून एक ओपन हेजेर डंप केला ही खरी गजाल? ना त्याच्यात म्हाका काय खबर ना. ते म्हाका पळोवचें लागतलें विचारचें लागतलें त्याच्या वयल्यान हांव पळोवंक शकता. काल 4 दीस काल म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जे गोबी मंचुरियनचे शॉप्स आहा तेंच्या सगळ्यांचेर एक्शन घेतिल्ली आसा आनी तेंचें सामान बी आहा तें सगळें जप्त केल्लें आसा. आनी ते गोबी मंचुरियनचे सामान आसलें ते काल तेंच्यांनी व्हरून आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे ओपन हेजेर उडयल्ले आसा. आनी म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेतल्या की ते अनहायजेनीक म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेतिल्ली आसा. आनी अनहायजेनीक प्रमाण आसा जाल्यार ह्या तुका ओपन हेजेर उडयला. तुमी पळोवंक शकतात की हांगा गाय गोरवां खातात तांकां अनहायजेनीक बी काय लागना काय हेंचो तेंच्यांनी विचार केला काय हो हांगा प्रश्न निर्माण जाता. आनी जे आतां शॉपवाले आसात तेंचेर एक्शन जाल्ली आसा तांकांय आमी मेळपाचो प्रयत्न केलो. तेंच्यांनी आमकां सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे ते म्हणटा पयल्या दिसा म्युनिसिपालिटीन आमकां कांयच सांगूंक ना. तेंच्यांनी पयल्या दिसा दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा कालूय खंय तेंच्यांनी सोंपो घेतिल्लो आसा बट तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना की हे शॉप बी काड बी अशें म्हणून. डायरेक्ट येयले खंय आनी सगळें सामान जप्त बी केलें. आनी आतां तेंच्यांनी सारकी नाराजगी व्यक्त केल्ली आसा. आमी तेंच्या कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले. स्टुडंटा खातीर सौरभ.